वयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मण मारतात. पोरनिपाट नमस्कार करता हांव तुका सोनिया जेजू क्रिस्ता. जिविताची उल्यान दोंबिनी ह्या गांवांत एकले जुवान नांवाचे कोणाटे रावताले. फ्रांस राजाक इंग्लीश सैनिकाच्या आड झुजपाक आदार दी म्हूण सुक्ती दितलो तिणें देवाचो तालो आयकलो. जुवावान ओकूण गिरान बरोवन फ्रांस सैनिकाक सेज ऑफ ओलिव्ह हातून जोयत मेळोवन आपल्या लोकां मदें विस्वास निर्माण केलो आनी दुस्मानाच्या मोनांनी बिराक घातलो. जोरी शेवटाक तिका देवनिंदा करता म्हूण धरून घेवन लोजी घालपाचो प्रयत्न केलो. तरी तिणें तांचे सगळे केबेणां आयकून नालिकायेन ती स्विकारले. तिचो भावार्थ आमकां एक दायज आनी बागवून जुवान ऑफ आर्क सदांकाळ फ्रांसाच्या देशार देवाचे साक्षीदार म्हूण इतिहासान बरयलोले मेळटले. मागणे मोगाला जेजू सदांच तुका विस्वाशी राव आनी आमचें जिवीत तुज्या बोलान फुडें व्हरूंक आमकां तुजी कृपेन भर. ताकूत आमची गोड सोनिया. चल बस.
श्रेयस्थान जेजूच्या खांद्यार कुरूस घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार तुका करता सुर्या जेजू क्रिस्ता. जिविताचेर नियाळ. फादर सेंट स्वामी भारतांतलो एक नामनेचो जेजुईट पाद्री आनी तो काबो नासतना आनी तार नासतना भारतांत समाजांतल्या भायऱ्या हक्का पासो झुजतालो. तामिळनाडू ह्या राज्यांत 1937 वर्सा तो जल्मलो आनी सोसायटी ऑफ जिजस हे संस्थेक भितर सरून तो 1970 वर्सा पाद्री जालो. जिवीतभर फादर सेंट नेटान लँड रायट्स, कल्चरल हेरिटेज आनी आदिवासी लोकांच्या हक्कां खातीर वावुरलो. ताणें विस्थापन विरोधी जान विकास आंदोलन ह्या भाशेन हेरूय संस्थेचो सुरवात करून लोकांची जमीन चोरून व्हरपी आनी तांची घरां नाच करपी सरकाराक आव्हान दिलो. पूण 2020 ह्या वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत ताका बोडकुडींत घातलो. ताका अनलॉफूल एक्टिविटीज प्रिव्हेन्शन एक्ट हाच्या संदर्भात धरून व्हेलो कारण तांचो माओइस्ट सरकाराचो आड झुजपी लोकां बरोबर संबंद आसा अशें तांकां सिद्ध करपाचें आसलें. जरी ताची पिराय चडटाली आनी भलायकी बिगडटाली आनी तो पार्किन्सन ह्या दुयेंसाक सांपडलेलो तरी ताका अधिकाऱ्यांनी बेल दिली ना आनी ताका फावो तसली वखदां मेळूंक ना. तो बोडकुडींतूच आसतना जुलयाच्या म्हयन्यांत 2021 वर्सा 5 तारखेर ह्या दिसा अंतरलो. ह्या घडणेक आख्ख्या संवसाराक ती घडणी घासली आनी भारताच्या सरकारागी मनशाचे हक राखूंक जमना म्हूण जायते जाण उद्गारले. फादर सेंट हाचो उगडास सासणाक पवित्र सभेच्या इतिहासांत उरतलो देखून आमकां सगळ्यांक तो आमच्या कुस्ता आनी आडकुळी मदें प्रेरणा दिवपी देवाचो भक्त म्हूण आमी ताका पाचारता. मागणे. मोगळा जेजू, तुज्या मोगा पासत आमचे जिवीत आमी खर्चून आनी वेतातूय तुजी बरी खबर भरगटूंक आमकां काळजीदार कर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कायदेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो जितांसा उस्तरामध्ये तू सदैव सदैव जावं जेजू. खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. जन्म बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सदां. काकूत आमची कोर सोन्या, काकूत आमची कोर. म्हाका सगळे जे सांत भक्त न्हेसून आसात तांणी खुर्साक खान मारूं. सगळे सांत भक्त आसात ते खुर्साक खान मारतले. Kursa porta Jezuce Subit sundur mukamo Batragaki Kursa Batragaki
जेजूच्या पंगार दिल्लो पुरीस आयज पासून आमी जायते पावटी आमच्या पंगार करता दुसऱ्याचे पंगार आमी घालता जेजूचो पुरीस सोडयता तो पुरीस जेजूचे खुर्साचे वाटेन आमी चलता आसतना आमची जोणेतल्याची खुर्साची वाट आमी बापाक उबारूया तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोरनीर पडटा पोरनीपाट नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. ग्राम स्टील ऑस्ट्रेलियाचो एक क्रिस्ती मिशनर आनी ताचे दोग पूत फिलीप आनी तिमोथी भारताच्या ओडिशा राज्यांत 1999 वर्सा मारेकार मरण आयले. ग्लाडिया आपल्या पोतिनी वांगडा ओडिसाच्या दुर्बळ आदिवासी लोकां सोवे मिशनरी वावर जायतीं वर्सां ताणें केलो. लोकांक वखदां आनी भलायकेक आदार तशेंच तांच्या गांवची समुदायीक आर्थीक आदारूय पाठयलो. 1999 वर्सा जानेवारीच्या 2022 रातच्या वेळार मोनारपूर गांवांत ग्राम स्टील आनी ताचो पूत आपल्या मोटरांत न्हिदलेले आसतना एक झुंड येवन तांचे मोटरा भितर उसो घातलो आनी तांकां जिवेच लासून मारले. धर्मीक हिंसेच्या शिकार जाले. संवसारभर तांची मारेकार मरणाचेर चर्चा जाली. भारत देशांत धर्मीक हिंसा वाडत वता आनी मिनिस्ट्रीज हाचेर अत्याचार वाडल्या ही सीख जाली. ताच्या हत्यारांक कायद्या मुखार बोणकोनूय फावो जाली. पूण हे ताच्या माताच्या फामिलीन ताच्या हत्यारांक बक्षिले आनी दोयाळपणाची आनी सेवे चाकरेची आनी बोगसण्याची देख ह्या पापी संवसाराक दाखयली. मागणे मोगला जेजू जा तूं आमचें बळ आमची शक्ती. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचे दिसपट्टे बरें आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची खोर.
गळूंक मोतीची आवय रस्त्यार लागीं सोदना उदक ओडून प्रीतीच्या आरिसीचे फासून येता आमची शिक्षा तू काय आमचो पुलीस तू घेता आमच्या जेजूचे खुर्साचे वाटेन ताची आवय मारियाय चल्ली आवय ती आमचे मदें जायत्यो आवयो आपल्या भुरग्याची खुर्साची वाट चलतात तुमची खुर्साची वाट तुमच्या मनान हाडात जेजू आमचे मुखार आनी ताचे सांगाता हे सांत भक्त चलता आसतना मातशें चोतराय करची तांकां चलूंक फावो ती स्वात आमी दिवया दोनी वाटेन आमी रावुया आनी बरे भशेन हे खुर्साचे वाटेन भाग घेवया चौथें स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक पवित्र कुसर सगळो संसार जिविताचेर नियाळ देवासायम पिल्लाय जाचें नांव खरें म्हणल्यार नीलकंठ पिल्लाय आसलो 1712 ह्या वर्सा भारत देशांत जल्मलो तो एका हिंदू घराब्यांत वाडलो पूण जेजूक अणभवल्या उपरांत ताणें क्रिस्तांव धोर आपणायलो 18व्या शेंकड्यांत ट्रावनकोर राजा क्रिस्तांवां आड कारभार चलयताले म्हणून ताका आपल्या भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडली हाचे पुरावे करिनासतना तो आपल्या भावार्थाक चिकटून रावता आनी 1752 वर्सा ताका फारांनी मारून तो आमचे पवित्र सभेचो मार्तीर जालो आयज हो धीर घेतलो मनीस स्वर्गा राज्यांत आपली मोजोरी घेता आनी आमी ताका भाग्यवंत म्हूण लेखता मागणे मोगाला जेजू आमच्या मना प्रमाणे आमी आमच्या चिंतनांनी आनी आवड्यांनी भूल आसतना पर्यंत तुजें सोप आमी वळखून घेवूं तुज्या मोगांत रावूं आनी तुकाच आमचे गूण आनी वेळ दिवूं आमकां तुजे कृपेन भर आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळजीन पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां मान भरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे दाय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू
आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आता आनी सदांच जाता काकलूत आमची कोट सोन्या काकूट आमची कर चल उपकार चल बस बस बेगीन चल उकार बस बेगीन बस बस मुखार बेगीन बस मुखार Lord, oh Lord, don't worship Him. Jesus, Boss. Lord, is Hey, Daddy. Shima Puri Subhata Osudeva Adardita Lord, oh Lord, don't worship Him. Jesus, mores puro sacra. Shima Puri Subhata Osudeva Adardita लोकांनी रोजचे चल बेगीन आमची शिक्षा बस सोकोला सत्तांनी मातशे वयले वाटेन चलून वयचे आमचो जिविताचो कुरीस व्हरता आसतना आमकां एकामेकाच्या आदाराची गरज जे कोण आदार करूंक मुखार सरतात ते सुभागी आनी जांकां आपले असोगतायेन आदार मेळटा
ते सुभागी. सांत भक्त जे मारतीर मेले जेजू पासत, ताणी सगळ्यांनी आपल्या कश्टांतल्यान जेजूच्या कश्टांक आधार दिला. आयजूय आमकांय जण एकल्याक जायते पावटी जेजूच्या कश्टांक आधारी जावंक फावो जाता. पांचवें स्थान सिरींचो सिमांव जेजूचो खुरीस व्हरूंक आधार दिता. पुर्णिपाट नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या जिविताचेर नियाळ आंकवार रावंक आनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तिणें निचेव घेतलो. ताची आवय ताच्या लग्न जावंक तिका फरमायता. तिची आवय बरी जावन जाता तेन्ना बाग्योंत लुसी आपल्या आवय घेवन बाग्योंत आकाताच्या फोंडा सरशी तिका व्हरता आनी थंय ती बरी जाता. बाग्योंत लुसी थोडी गिरेस्तकाय गरिबांक वांटूंक आपल्या आवय लागीं मागता आनी बरी जाल्ल्यान आपले दुवेचें सांगणें ती कान दिता. ही कोन्नी पोलियोन तिचो जावचो आसलो तो आशेचो गोव तें क्रिस्तांव म्हूण सरकाराक लावन दिता. बाग्योंत लुसीक जायते कोश्ट भोगूंक पडटा. कुडीचो धंदो करूंक ताका लायता, पूण देव ताका सगळ्या वायटांतलो निवारता. उजो लावन ताका मरोन फावो करता, पूण उज्याची कीट ताका लागना. उपरांत एक तोरसात ताच्या ताल्ल्याक तोपून तें सोर्गवाशी जाता. मागणें मोगला जेजू, सदांच निर्मळपणान आनी भाग्यवंतपणान आमी वाडवत वचूं आनी तुज्या आज्ञांक विस्वाशी रावंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. सोदीस पडटो गिरायचे आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षा, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां पाळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. काकूत आमची कोट सुमिया, काकूत आमची कोर. शिक्षा
सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता पूर्णिपाठ नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावर मी सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. जुदियाच्या प्रांतांत जेजूच्या 12 शिसां मदले तोमास नांवाचो एक मनीस आसलो. सगळे ताका एक दुबावी मनीस म्हूण वळखताले. पूण आयच्या काळार आमच्या पवित्र सोबेंत आनी भोव करून भारताच्या पवित्र सोबेन तो एक भावार्थाचो खांबो. तोमासाक रोखडेंच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास दवरपाक कठीण जालें. ताका कसलो तरी पुरावो जाय आसलो, कसली तरी खुणा. ताच्या बगर तो जेजू मरणाचेर जैत वेले म्हूण मानून घेवंक तयार नासलो. पूण जिवंत जाल्ल्या जेजूक पळयना फुडें तो उद्गारलो, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. सुरवातेक ताका दुबाव आसलो, तरी बागीबोन तोमास एक खोल भावार्थी जालो आनी ताणें देवाची बरी खबर पयस आशिल्ल्या देसांनी जशें की आमच्या देसांत लेगीत आयकूंक तयार आशिल्ल्यांक सगल्यांक परकोट केली. दुबाव तावन भावार्थ ह्या बागीबोन तोमासाच्या जिविताच्या वाटेंत आमी भागीदार जावंक प्रयत्न करतना वाट, सोत आनी जिवीत जेजूच आसा आनी हें आमी मनांत दवरुया आनी हें सोत आमी उक्त्या मनांत आनी काळजांत सोदूंक आमकां गोठाय आनी बोल मागुया. मागणे मोगाला जेजू बागीबोन तोमास आनी वेरोनिका भाशेन तुजेर आमचे दोळे दवर. तुजेर पातयेवन जिवंक आनी तुजे धिरादीक गोवाय जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. दोनीर पोट्टा सोड म्हणटा आनी एकदां माती खाता उबो उरतात खोटांनी खोटा सोगले ओगोत सुस्ता Jesu mogada amcha zaga
आसाय Ah! आमची शिक्षा तूं घेता आमचो पुरीस तूं घेताय आमच्या मोगाक तूं मोडताय. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरनिपाट नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. एलेक्झांड्रिया शारांत रावपी एक नांव घेवपा सारकी बायल आसली कॅथरीन. जाणवाय आनी बुद्धी खातीर तिका नामना मेळ्ळी देखून ती त्या दुखीच्या आनी कोश्टाच्या काळार देवाची दिवली कशी पोरजळटाली. कॅथरीन बियेन आसतना आपल्या धर्माची आनी आपल्या क्रिस्तांव भावार्थाची राखण करताली आनी आपल्या क्रिस्तांव भावा भयणीक फावो जातली पिडापीड पळोवन आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना अधिकाऱ्यांक आव्हान दिताली. तिची जाणविकाय आनी हुशारकाय पळोवन विद्वान आनी शास्त्र लेगीत तोंडाक जाताले आनी तिचे तोखणाय करताले. जरी तिका तिच्या धर्माक लागून जायते त्रास आनी कोश्ट सोंसचे पडले, कॅथरीन संकोश्टां पासून आपल्या भावार्थान हालूंक ना आनी ह्या वरवीं तिणें दुसऱ्याची मनां उजवाडायली. भाग्यवान कॅथरीन ऑफ एलेक्झांड्रिया दिरादेक आनी बुदवंत अस्तुरी म्हूण तिचो आमी उल्लेख करता आनी तिच्या जिविताचेर नियाळून आमी आमच्या देवाचेर सदांच गोड विस्वास दवरूंक वावरूंक गरज. मागणें मोगाला जेजू, तुवें आमकां दिलोली देणी तुज्याच बऱ्या वावरा पासत आमी वापरूंक आनी तुजेरूच पातयेवन जियोंक आमकां तुजो आदार फावो कर. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळमेळ करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. खुर्साबारा आमी सकल पडटा कितले फावटी उठूंक जाय. जेजू खुर्साबारा पडलो तो पडून रावूंक उठलो, खुरीस खांद्यार मारलो आनी चल्लो. तुज्या आनी म्हजे सोडवणी पासत तुका आनी म्हाका आमच्या पातकांची निवारून आमची खास निवारची पासत आणि खास आपणाचेर घेतली मार खालो. जेजू मोगाला आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो खुरीस तूं घेताय आमच्या मोगाक तूं मोडताय. दुबळ्या पातक्यांक दूख येसता सदास्ताचे काळी सुकते बुजवून दिता उस्तुऱ्या आपल्याच कोती दूर
8वें स्थान. जेरुसालेमच्या उस्तुऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडिलो म्हणून सगळो संवसार. जिविताचे नियाळ. सिस्टर राणी मरिया वाटालिली 1954 वर्सांत भारताच्या केरला राज्यांत जल्मांत आयली. ती एक विस्वाशी आनी त्यागी क्रिस्ती माद्र आनी समाज सेवक जावन जायत्या गरीब दुबळ्यांची आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्याची तिणें थांबनासतना सेवा केली. ती फ्रांसिस्कन क्लॅरिस्ट संस्थेंत भितर सरली आनी जेजूचो मोगाचो आनी दयाळायेचो शेगूण आपणावन तिणें गरीबसाणेक पवित्रतायेक आनीक नोमलिकायेक वेंग मारली. समाजांत अन्याय चलताली त्या वेळार गरीब शेतकामची ती हरिजन लोकांचे हक आनी मनीसपण राखूंक आनी तांकां फावो त्यो सवलत्यो दिवन बरें जिवीत तांकां फावो करूंक सिस्टर राणी मारिया आपल्या मिसावांत वावुरताली. ती हारपीत जावन आनी थोको नासतना सगल्यांक शिकोवन फावो करूंक आर्थीक परिस्थिती सुदारपाच्यो सवलत्यो दिवंक आनी समाजाचे देगेर आशिल्ल्यांक आदार आलाशिरो दिवंक वावुरली. हो तिचो वावर करतना जायत्या फावट तिणें समाजाच्या अधिकारी जे अन्याय करताले तांकां प्रश्न केले. 1995 वर्साक फेब्रुवारीच्या 25वेर सिस्टर राणी मारिया आपल्या फामिलीक भेट करूंक घरा वेताली तेन्ना तिचेर आक्रमण केलें आनी साबार फावट तिका सुर्यो तोपून तिचो जीव काडलो. समाजांत चळवळ चलवून समाजांतली अन्याय नपयत करूंक आनी समाजाची सेवा करूंक वावुरतात तांकां संकोश सोंसचे पडटात म्हूण सिस्टर राणी मारियेचो खुणा आमकां उगडास कोत्ता. सिस्टर राणी मारियाचें जिवीत ह्या संवसारांत ल्हान जालें तरी तिची त्यागी सेवा आनी मोग संवसारांत जायत्या जाणांक प्रेरणा दिता. समाजांत नीत हाडचे खातीर ती मार्तीर जाली आनी आपल्या कोडण्यांनी भावार्थाक गोवायकी दिली. तिचे देखीवन जिवीत आमकां गरीब दुबळ्या सोवे दयाळ जावंक उत्तेजन दिता. मागणे. मोगाला जेजू क्रिस्ती शिकवण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. शक्ती सगली वाऱ्याची कारवार भावना सामकी वीरता पातक लोटो गुबाच्या तिसरे पावटी जेजू पडटा. आमच्या सगळ्या तूं आसाय. आमची शिक्षा तूं भोग
आमचो गुरीस तुमगे हाय आमच्या मोगा तूं मोगा. नवें स्थान जेजू तिसरे पावटी दोरनीर शेवटता. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सगळे सगळो संवसार भाग्यवंत इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरलेलो एक चुदेव आनी 7 प्रधान सेवकां मदलो एकलो आसलो. गरीब दुबळ्याची सेवा आनी तांचो मोग हीच इस्तेवाची गिरेस्तकाय. तो इग्रोस मातेचो पयलो मार्तीर आसलो. जेजूचे मरण चुदेव अधिकाऱ्यांची एक व्हड चूक आसली हें ताणें दाखोवन दिलें. जेजूचो मोग आनी ताची शिकवण ताणें लोकां मदें शिपडायली. हाका लागून चुदेवाच्या अधिकाऱ्यांनी आनी तांच्या लोकांनी ताका चारा भायर व्हरून फांतरांनी चिवेशी मारलो. आपल्या जिविताच्यो निमाण्यो घडणी ताणें जेजूक उलो मारून तांकां बोगसूंक मागणी. मोगला जेजू स्वताक सदांच गोवाय दिवंक आनी तुजी परगोटणी करूंक आमकां सगल्यांक तुजें बोळ दी. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मेमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच तांकां काकलूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कोर. ओढून काढताना सोलमंतो देवाचा राजा उठालो आपल्या. बस बस मुखार. बस बेगीन मुखार बस. देवाचा राजा उठाला आपल्यात. बस राजा आणि तू बस मुखार. बस आमचो गुरीस तुमगे हाय आमच्या मोगा तूं. दावें स्थान जेजूक विंगडो करतात. वर्णिपाट नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सगळो संवसार जिविताचेर नियाळ. भाग्यवंत लॉरेन्स रोमा शारांत 7 दायकनांतलो एकलो बोलवंत. ताका गरिबांची सेवा करपाची जोडटी दिल्ली आसली.
एका दिसाक क्रिस्तांवांक पिडापीड दितोल्या कांय लोकांनी पोप सांत सिक्स्टस दुसरो हाका धरून जिवेशी मारूंक व्हेलो. भाग्यवंत लॉरेन्स रडत रडत गुप्ती ताच्या फाटल्यान गेलो आनी आपल्या वडिलांक पोप सांत सिक्स्टस दुसरो हाका ताणें प्रश्न केलो, फादर, तूं तुज्या दायकनाक सोडून कित्याक वेताय? पोप सिक्स्टसान ताका सांगलें, हांव तुका सांडून वचोनाय, पूण 3 दीस भितर तूं म्हज्या सांगाता आसतलोय. ही कुशलकायेची खबर आयकून भाग्यवंत लॉरेन्सान आपली सगली गिरेस्तकाय तशेंच इग्रोज मातयेच्यो मोलाच्यो वस्तू विकूंक तांचो दुडू गरिबांक वांटलो. तेन्ना एका आशेच्या रोमी प्रेफेतान लॉरेन्साक इगोज मातयेची गिरेस्तकाय आपणा सोरशी हाड म्हूण सांगली. भाग्यवंत लॉरेन्सान शारान आसलोल्या सगळ्या गरीब दुबळ्यांक एकठायली आनी रोमी प्रेफेता मुखार उबी केली. लोकांक पळोवन प्रेफेक्ट रागान भरलो आनी ताणें लॉरेन्साक एका उज्याच्या जोलट्या आगत्यार लासून सवका सवका मारून उडोवंक फरमायलें. मागणी, मोगाला जेजू, कोश्टा ताळणेन तुज्या तीर भावार्थ दवरून आनी सदांच गरीब दुबळ्यांचो मोग करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. काकूट आमची कर सोम्या, काकूट आमची कर. Sardakani doita, kusit pavrak me nungeta, nazukata bayani, darun kila aspasata.
11वें स्थान जेजूक खुर्सार खेळायतात पूर्णिपाठ नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या पवित्र कुशल सोडयलो सगळं संसार जिविताचे ज्ञान मारिया गोरेटी 7 भुरग्यां मदले तिसरें चेडूं इस्कॉलाक वचूंक ताका मेळूंक ना तरी पूण आपले आवय कडल्यान क्रिस्ती तत्वां ताणें आपणायलीं नेणटुवायेचे आनी निश्कळपणाचे जिवीत तें जियेलें 10 वर्सांचे पिरायेर ताचो बापूय सोंपलो केन्नाय पातकांत पडल्यार तें रोखडेंच सोंदान संस्कार अणभव कितलेशेच किलोमिटराची वाट चलोवन वेतालें एक वायट मनाचो तरणाटो जेन्ना ताचे कुडीचो एक वोट घेवंक आशेता तेन्ना तें नाकारता आनी हेच कारणान हो तरणाटो ताचे कुडीचेर कितलेशेच गाय घालता आनी 1902 वर्सां तें सोंपता मनाचे तोंडीर आसतना ह्या तरणाट्याक तें बोक्षिता आनी ताचें मन बोलदूंक मागता मागणें मोगाळा जेजू कुडीक फावो तो मान दिवन मर्यादेचें न्हेसून कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां तुजे कृपेन भर आमचे बापा सुरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी करून दिनाका वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरले सुमेदेव तुजी ताय आसा वस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन काकूत आमची कोर सुम्या काकूत आमची कर
बरें स्थान जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडटा पयली पायक नमस्कार तुका करता सोन्या जेजू क्रिस्ता जिविताचेर नियाळ 1894 वर्सा पोलंड देशांत जल्मलो मॅक्सिमिलियन कोल्बे आपले जिवीत देवाच्या हातांनी सोडले आनी देवाच्या वावरांत खूब मिसळ जावन ताणें दुसऱ्यांक देवाचो मोग आनी मोहिपास दाखयलो. फ्रांसिस्कन फ्रायर पासून ताणें आंकवार मारयेची भोवती वाडोवपा खातीर इमाकुलाता मुवमेंट नांवाचो एक चळवळ सुरू केलो. भाग्यवंत मॅक्सिमिलियनान नव्या संपर्क साधनांचोय वापर केलो. ताणें एक प्रिंटींग प्रेस आनी रेडिओ स्टेशन उगडले जातूंतल्यान जेजूची बरी खबर अदीक लोकांक पावोवपाक ताणें प्रयत्न केलो. दुसरे विश्व झूज चलतना ताणें जुदोवांक तशेंच दुसऱ्यांक तांच्या संस्थेच्या घरांत आसरो दिलो. पूण 1941 वर्सा ताका गेस्टापो म्हणल्यार पुलिसांनी धरून ऑश्विट्झ ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घातलो. त्याच वर्सा ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत एक कोयती कॅम्पांतल्यान भायर सरलो. हाका लागून नाझी अधिकाऱ्यांनी ताच्या जाग्यार 10 मनशांक क्यास घालपाक विचून काडले. भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे येलो मनीस आपल्याक सोड म्हणून विनयता ते पळोवन ताच्या जाग्यार व्हरूंक तयार जालो. एका अनवळखी मनशाक पासत आपले जिवीत दिवंक तो फुडें सरलो. Witnessing a man pleading for his life, volunteered to take his place, sacrificing himself to save a stranger. जरी ताका जायतो दुमाळो आनी जायते पिडापीड सोंसचे पडले तरी भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे आपल्या भावार्थान तीर रावलो आनी आपल्या बरोबर कोयती जाल्ल्याक वाटाय दितालो. तो ऑगस्ट 14, 1941 ह्या दिसा काळजीदारपणाचो मार्तीर कसो अंतरलो. 1982 ह्या वर्सा ताका सांत म्हणून पवित्र सभेन वळखून घेतलो. मागीर मोगाळ्या जेजू तूंच आमची गिरेस्तकाय आनी थेवो म्हूण वळखून घेवन तुकाच चिंतून रावन आत्मीकतायेन वाडून आमकां तुजे कृपेन दवर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. मनान बरे कुटुंब बरयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा इस्कऱ्यामध्ये तूं सगळ आनी सगळ तुजो पूत जेजू. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काकूत आमची कर समय खुर्साची मेल्ल्या जेजूचेर आमची नदर मारून तशेंच आमचे सगळे मार्तीर भाग्यून जेजूच्या मरणान एक जाले तांचे जीवन मेळ्ळो. हांव देवाच्या राजा पासत मार्तीर मरोवंक तयार आसा काय म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या घरच्यांक तांच्या वावरांत तांच्या त्रासांत पडटा आनी मार्तीरपणाक सांगात दिवन हांव खाजगीदार जावंक तयार आसा.
13वें स्थान. जेजू कुर्सावेलो देवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांक घालतात. वरदिपाट नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जिविताचे नियाळ भाग्यवंत जुआंव बातिस्त जेजूची वाट तयार करूंक आयलो. ताजो जोग केरी अजापांचो आनी चळवळीच्या इतिहासान ताका खूब म्हत्वाचो जागो आसा. पांचवी वाटो सोडून दिवंक ताणें लोकांक आव्हान दिलें. देवाचें राज इश्टापूंक जुआंव बातिस्त खूब पावलो. हाका लागून हेरोद राजान ताका बळकणीक घालो आनी शेती तकली कातरून ताका जिवेशी मारलो. मागणें मोगाळा जेजू, तुजी वाट तयार करूंक म्हाका तुवें वेंचून काडलाय. म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवार आनी तुजी खोशी करूंक म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें लायत आनी काडून तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. तुवें बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदां सदां. काकूट आमची कोर सम्या, काकूट आमची कोर. जिविताचे नियाळ सांत साबोस्त्यांव रोमा शारांत वचून सैनीक कसो वावरलो. क्रिस्तांवांक पिरापी दितना क्रिस्ती जिवीत आपणावून दुसऱ्यांक क्रिस्ती जिविताक प्रेम मानूंक गुप्ती उरपाक दितालो. हें जेन्ना वडिलांक गवलें तेन्ना ताका बाल्यानी मारूंक फरमायलें. बाल्यानी मारल्या उपरांत लेगीत जिवो व्हरून ओदीक क्रिस्ता वावड परगडूंक लागलो. ही ताची गुबील परगडणी वडिलांक परतून गवल्या उपरांत ताका मार्टिराचें मरण भोगचें पडलें. मागणें क्रिस्ता जेजू,
आमचे पुलीस आणि मिलिटरी दीस आणि रात लोकांचे सुरक्षे पासून वावरतात आमकां उमेदीन सेवा दितात हे तांचे त्याग तुका ओळखताना संत साबोसरांचे विनवणी तांचा राग म्हूण तुजे लागीं मागता आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं मागले कृपेन बोलले सर्वेस्वरूपचे तायेसा उसऱ्या मने तू सदव आणि सवीचा पुढचे जो महिनो बाबा आणि पुढा आणि पवित्र कालकाची को सोनिया तुझ्या खुर्साची वाट सोडून तुझ्या भागीवंताचे जिवीत खुर्साचे वाटेच्यान नियाळला कितले व्हडले भाग ह्या सांता भोगतांक तुझे सुर्गीचे दारवटे फावो जावं आमी ही संवसारी वाट सोडटना आमकांय तुजी कृपा फावो कर ह्या संवसारांतले दूख सूख तुझ्या कोश्टाचे जिवीत आमचे जिवीत करूं आनी ह्या सांता भोगतां भाशेन आमकांय एक दीस तोच सर्गीचो दारवटो मेळून हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राय सांगता तुझी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत नमाजमध्ये कुटुंब बोलले सुरेस्पोर तुझे काय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो कोणी सदो तुझो पुढचे मोया बाबा आणि पवित्र आयज जिवीच्या कृष्णाचो सुत्रार आनी एक पवित्र कृष्णाचे वाटेन आमी वांटो घेतला ते भशेन आमच्या धर्माचे सगळे मार्गीर आसात
जे बाबाता पासून मेल्यात आनी रगत वारिल्ला तांची जिविताचेर नियाळ करूं हेचो आख्खो दिसकरीत कशी आमच्या बाबाता पासून आमच्या धर्मा पासून आनी आमच्या धर्माच्या मनशां पासून वडिलां पासून मागी आयज शुक्रार आनी आयज उखासाचो दीस आमी सगळ्यांनी आयचो उखास सांबाळून सांजेची एक घडी तयार जावया सगळ्यांक तुमकां आयचो दीस दिवं बरो दिवं.